दिवसांत मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता आमची सोम्या विरता व्हडा मोनान तुका लब्धता चुकून गेल्यो शेळयो आमी सर्जान आसा तुझ्या दाराचेर सोम्या पातेण आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्वरा देवा तुजो आदार मागता सत्या काळजा मंदिरांत तुज्या सुता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातका आमची सोम्या विरता व्हडा मोनान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमची सोबे आसो. क्रिस्ताई मोगाच्या भावना आनी भयणो, आयच्या वासपांत आमी देवाचे उतार आयकून जियोंक जाय. देवाचे उतार आमकां वाट आनी जिवीत आनी सस्नीक जिविताक व्हरून पायता तसलीं उतरां देवा थंय आसात. आनी कोण देवाचें उतार आयकून जियेता ताका सस्नीक जिवीत फावो जाता. देवाचें उतार आमी सदांच आयकून त्या प्रकार जियोवंक प्रयत्न करया. आनी अशें जें कितें आमी देवा खातीर करूंक आशेता, देवा खातीर जियोवंक आशेता, तें ह्या देवाच्या उतरांत आटापून आसा म्हणून समजून जियेवया. ह्या पवित्रतेन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदां संस्कार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. Krista kaklud कर, Krista kaklud कर. सोमिया काकळूत कर, सोमिया काकळूत कर. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, पास्काच्या गुटाचो फळो आमचे जिणयेंत दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुभामपणी ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गींच्या संतोशाक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रजभर चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आबळे आनी आतां हेर जातीच्या लोकांतय आमी परतता. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. दुसऱ्या साबाता दिसा चड उणें सगळें शहरस देवाचें उतार आयकूंक जमो जालें. पूण लोकांची केट पळोवन जुदेव मोसरान भरले आनी निंदा करून पावलान सांगलेल्याक विरोध उलयले. तितल्यार पावलांनी
पाऊल आनी बर्नाबास कांय पाटी फुडें करिनासतना तांकां धैर्यान अशें सांगी लागलें, देवाचें उतार पयलें तुमकां कळीत करची गरज आसली, पूण तुमी तें इन्कार करन सासणीक जिवी तुमकां फावो न्हय म्हणून लेखता जाल्ल्यान आनी तुमकां सांडटाव आमी तुमकां सांडटाव आनी हेर जातीच्या लोकां थंय परताताव तशें करूंक सर्वेस्परांस आमकां ताकीद दिल्ली आसा. पृथ्वेच्या पोंता पर्यान बाचवेच्या हातेर तूं जावच्याक हेर राष्ट्राचो एक उजवाड म्हूण हांवें तुका नेमला. हें आयकून जुदो न्हय आसलेले संतोसले आनी देवाच्या उतराक तांणी महिमा दिली. सासणीक जिविताक नेमल्ल्या समेस्तांनी सतमांतलें अशें समयाचें उतार त्या देशांत सगळ्यांनी विस्तारलें. पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी मंथनाच्या स्त्रियांक आनी शहराच्या मुखेस्तांक साळवयले आनी पावला आनी बर्नाबासाचेर काटकाय उठयली. शिकी आपल्या प्रांतांतले तांकां धांवडायले. धर्मदूतांनी तांचे विरोध आपल्या पांयाची धूळ पापुडली आनी ते इकोनियाक भायर सर गेले. पूण शीस संतोशान आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतार हें देवाचे वडो श्लोक. पृथ्वेर शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वेर शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. श्लोक. पृथ्वेर शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा उजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांत ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. पृथ्वेर शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. पृथ्वीमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकांन आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर भू निवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा, उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. पृथ्वेर शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवण देखली. उद्गार. म्हज्या उतरांक काल जावन तुमी सरशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीच जातल्यात आनी सत तुमी जाणा जातल्यात म्हणटा समी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. जुआं परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकी तुमी वळखतात. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. तवळ फिलिपान ताचे लागीं म्हळें, सुमया आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. जेजू ताका म्हणालो, फिलिपा, इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसुनी हांव कोण म्हूण तुका समजना मू. जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकी पळयला. तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हणूं येत. हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा हें तूं सत मानिनाय. हांव तुमचे लागीं उलयतां तीं उतरां म्हजेस्तकींच हांव उलयना. बापस म्हजे सवें रावून आपली कामां चलयता. हांव बापा सवें आसां आनी बाप म्हजे सवें आसा म्हणून हांव सांगतां तें तुमी सत माना. न्हय जाल्यार हीं कामां पळोवन पुणी सत माना.
सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो हांव करता ती कामां करतलो, तितलेंच न्हय ताच्याकी वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशीं वेतां. बापाची महिमा पुता मरिफात प्रगट जावच्याक म्हजें नवें तुमी कितें विचारलेली हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवीं मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो, आमी बाचाव जायचे जाल्यार कितें करूंक जाय? What should we do to be saved? हाका एकच वाट, देवाचें उतार आमी आयकून त्या प्रकार जियोंक जाय. कित्याक देवाच्या उतरांत आमची सडवणूक आटापून आसा आनी देवाचें उतार जेजूस जावन आसा आनी देखून आमी देवाचें उतार आयकूंक जाय. देवाच्या उतरांत सत आटापून आसा. सताक व्हरून पावची वाट जावन आसा देवाचें उतार. देवाच्या उतरांत नीत आटापून आसा आनी नितीची नियमां तांतू आटापून आसात. देवाचें उतार जिवीत आनी जिवीत जियोंक जाय आसचीं सुत्रां ह्या देवाच्या उतरांत आटापून आसात. आनी त्या पासून देवाचें उतार आमकां मोलादीक, देवाचें उतार स्वादीक, देवाचें उतार शांत समाधान आमकां हाडून पावयता. आमच्या कश्टाच्या काळार आमी कंगल जाल्ल्या वेळार कोण मनशाचें उतार आमकां धैर्य दिना जाल्यार जर एक बावडटे मनीस देवाचें उतार वाचता, ताचो नियाळ करता, खंडी जावन त्या व्यक्तीक जिवीत फुडें जियोंक धैर्य मेळटा. हो आमचो जायत्यांचो अनुभव. देखून देवाचें उतार स्विकार करून जियोवचें ही एक जनवाय. पूण देवाचें उतार इन्कार करता जाल्यार खंडी जावन एक पिशेंपण. हाच्या पयल्या वचपांत आमी हेंच आयकलें. जेजूचे शिश्य आपोस्तल देवाचें उतार प्रगट करतात, क्रिस्ताक प्रगट करतात आनी हें तांकां पिशेंपण, सुदैवांक पिशेंपण जावंक पावता. आनी त्या पासून जे कितें आपोस्तल जावं पावलो वा इतर आपोस्तल हें उतार प्रगट करतात ते स्विकार करूंक तयार नात. पूण अन्य जातीचे, दुसऱ्या भाशेंचे, दुसऱ्या गांवचो लोक हें देवाचें उतार स्विकार करता आनी अशें तांकां जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणलें समजता आनी जिविताक ते भितर सरतात आनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत तांचें जावंक पावता. आमी जायते फावटी हें देवाचें उतार सोडून संवसाराचें उतार आयकूंक ताच्या फाटल्यान आमी धांवता वा संवसाराच्या उतरा प्रकार आमचें जिवीत जियोंक आमी जायते फावटी आशेता. हेरांचें उतार आमकां चड मोगाचें जावंक पावता देवाच्या उतराच्या. कितें कारण? कारण इतलेंच, संवसारी जिवीत हेरांचें उतार म्हाका जें कितें आयकूंक जाय त्या प्रकार ती म्हाका सांगतात. हांव वायट जिवीत जिवन आसल्यार, वाट चुकोवन जिवन आसल्यार, खोटेपणांत आसल्यार, आमी सूख आदारल्यार संवसारी उतार, हेरांचे उतार म्हाका म्हज्या काना पुरते म्हाका आयकूंक कितें जाय त्या प्रकार म्हाका सांगता आनी अशें म्हजें सूख दाखोवन दिवंक हें संवसारी उतार वा हेरांचे उतार सकना. म्हाका जाय पुरतें तें सांगता, म्हाका कितें खुशी दिता त्या प्रकार तें सांगता. पूण देवाचें उतार आमकां सत कितें म्हणलें दाखोवन दिता. जर हांव चुकोवन पडलां म्हजी सूख दाखोवन दिता आनी अशें म्हाका तिडबिता.
म्हाका आयकूंक जाय तें आयकनासतना वा तें सांगनासतना जें कितें नीज जावन आमी करूंक जाय, जें कितें बरें जिवीत आमी जिवंक जाय ह्या विशयांत, बऱ्यापणा विशयांत, बऱ्या जिविता विशयांत आनी सता विशयांत, निती विशयांत हें देवाचें उतर म्हाका सांगता आनी देवाचें उतर म्हाका एक पंथ बन जाता. आनी असलें उतार आमी स्विकार करून जियेता जाल्यार आमी बुदवंत जावन आसा. तेंच जेजू आज सांगूंक कशी वता. तो जावन आसा वाट सत, बापा तावन आयिल्लो. जर आमी ताका सत मानता खंडे जावन आमी सस्नीक जिवीत आपणायता. आमी आमकां जाय जाल्ल्या बरें आयकुचें न्हय, जें कितें म्हाका संतोश दिता ताच्या फाटल्यान धांवचें न्हय, जें कितें म्हाका संवसारी दृश्टेन तात्कालीक समाधान दिता ताच्या फाटल्यान जावन आसतना जें कितें म्हज्या जिवितांत पंत आव्हान दिता त्या उतराच्या फाटल्यान आमी धांवया. जें कितें उतार म्हजी जिणी सारकी करूंक म्हाका प्रेरण दिता त्या उतराच्या फाटल्यान आमी धांवया. जें कितें उतार म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका जिणी जियोंक धैर्य दिता त्या उतरांच्या फाटल्यान आमी धांवया. आनी तें उतार जावन आसा देवाचें उतार आनी तें उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी सरबंदार. ह्या सोमयाच्या फाटल्यान आमी धांवूंक ताचें उतार आयकून त्या प्रकार जिणी मानून हाडूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. Somya kanigo moga tuja burgyanso Dinoshikar zandinso Sangyo tuja mogacho Undogowanso beteidam bapa Vainda kaso arpita untuka Kurto mogaso ikotaso Bapa Kristaku ragadi tuangka Kangi sumya kaniku Moga tuja burgyancho Shikar zandincho Zandyo tuja mogacho म्हज्या मोगाळ भावान म्हजें तुमचें बलिदान सर्व पदवेदा देव पामंत तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्या आतंतले बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आमच्या आनी दावा सर्वेस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक नेमी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजाक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळभरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उन सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कष्ट मरण सुसंग वेचादीन ताने वंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सुमेस्त गयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच परी जवान जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta sogotu pergetuya. Somya Jesu, tujhe varam, ami samaramna, tujhe guna shiva. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगा सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पितृमीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या वावमणींचे काकत कर तांकां तुजे सगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें फजळीत मुखार मोड पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव खामरे देवाचे माये संगाती भगवान तुझे तुजो पती भगवान धर्मदूत आनी सर कळेन तुका आमा वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. येजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोव्या. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकुण्य जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे. 前まぐそごっさおねかめかしゃんてでやと。
देवाश्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाश्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाश्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन यात्रिकामी जावन आसा वासयल्या गांवा पयन करता तुज्या दारार पाकिता तुजी ससाय मागता यात्रिकामी जावन आसा वासयल्या गांवा पयन करता तुज्या दारार पाकिता तुजी ससाय मागता सोम्या आमी सोमेस्ताल्या दी तुमी शिवंका असून सलवून गेल्या वास्ता लाभय शांती आता यात्रिकामी जावन आसा वासयल्या गांवा पयन करता तुज्या दारार पाकिता तुजी ससाय मागता यात्रिकामी जावन आसा वासयल्या गांवा पयन करता तुज्या दारार पाकिता तुजी ससाय मागता प्रार्थुया प्रितीच्या बापा या संवसारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतलां ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण
आमी घेवचें मन फरमायलां. ह्या पसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. कार्मेल सायबिणीचे नवेन. हे भगवंत देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा. आपणाक चरण जशी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमखळटना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवाश्यांनी तुका तांची आवय आनी शरवतीन म्हूण मानून घेतली. गरजेक अंत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बळे माये कतनातल्या ओंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दड पातीनेन आनी तीरभर वशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरेफात जेजू मुखार दवरता. सांगता म्हणया. उगडास कर ए भोव दयाळ ओंकारी मरये. तुज्या आसऱ्याक दाबरलो तुजो आदार मागुल्लो. तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे फातीनेन धैर्यान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ह्या ओंकारीचे ओंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंतेस्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणी आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले तुजे संगात आसचे आमचे हेतून सदैव आनी सदैव फौजे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले तुजे संगात आसचे आमचे हेतून सदैव आनी सदैव फौजे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदले तुजे संगात आसचे आमचे हेतून सदैव आनी सदैव फौजे कुशी चेंजेस. भगवंती मरिये देवाची माये आनी पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. अर्गां प्रार्थन. हे भगवंती मरिये कार्मेल राणये आमच्या वैतून जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजी पेतीन घाल्ल्या सर्वां कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व कर्जांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. ह्या घडये आमी तुजे ससले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावूंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये आमा पासत विनंती कर. Krista Maye, Uamchi Maisudi, Ulo Mata Maye, Ami Tuchi Budi, Uamchi Mai, Tuam Kaza. तुझी सरसीयता विज्ञान बारां सुखान दुखान आयंग सो आदार मागता. विज्ञान बारां सुखान दुखान आयंग सो आदार मागता. Glory Krista Maye, Tu amchi baisagi, Ulo mata Maye, Avi tuchi budi.
भगीन पुरुषाची कुलवेल निरंकाम सद्वा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.